देवा विशीं उलोवपाचें सोडून पाद्री राजकारणाचेर उलोवन लोकांची दिशाभूल करपाक लागल्यात। तांकां बरी उदरगत जाल्ली नाका, आमी केल्ली बरी कामां पळोवन तांकां घुंवळ येता, अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो म्हणटा। ज्येश्ठ नागरिकां खातीर केल्ल्या कामाक लागून तांकां हरकत घेवपाची आशिल्ली जाल्यार ताणें पयलींच घेवपाक जाय आशिल्ली। हांवें बरीच विकास कामां हातांत घेतल्यात, फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर ती पुराय करतलो, अशें ताचें म्हणणें। आमी जे पळय काम करता थोड्यांकडे पळोवपा जायना। तेणी केन्ना चिंतूना की इतलें काम जातलें आनी इतलें बरे प्रमाणान काम जातलें। आमी जशें म्हणटा कितें थोड्यांचे दोळ्यांनी पळोवपा न्हिजो आनी कांय उतरां उलोवपाक सोदना, पूण तेंकडे पळोवपा जायना। तांकां घुंवळ येता दिसता म्हाका ते पयले म्हणटच। घुंवळीचेर मागीर लोकांक मिसगायड करप। एक थोडेशे लोकां इल्लेशे सिनियर सिटीजन म्हूण मुखार काडले आनी आमी कॉन्क्रिटायज केले, आनी तेंचे खातीर सिनियर सिटीजना खातीर एक स्पेशल थिंगा व्यवस्था केल्ली आसा। ई लायब्ररी, रेग्युलर लायब्ररी, बरे बसोन तांकां रेस्ट घेवपा खातीर ती फॅसिलिटी केल्ली आसा। जातकच ते वाव वाव म्हणटले, पूण आतां 3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जाता। तांकां तरी ऑब्जेक्शन आशिल्ले, गेले 1-1.5 वर्स काम चालू आहा, 90% काम जाल्लें आसा, 10% उरलेलें आसा। आतां म्हणटा कॉन्क्रिटायज केला, म्हणजे पॉलिटिकल म्हणून दाखयता। आनी थोडे आमचे जे आसा ते देवाचे खबरो सांगपा सुवातेर जशें आमी प्रिचींग म्हणटा ते सगळे पॉलिटिकल प्रिचींग करता। सगळ्यांक खबर आहा, नांव काडपाक गरज ना, आनी ते हे मनशां बडकयन ते सिनियर सिटीजन मुखार काडला। पूण हांव हे सिनियर सिटीजनाक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता, बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी तेंचेच खातीर हांवें केल्ली आसा। दुसरी तांकां फॅसिलिटी केल्ली आसा ओपन जिम आनी क्लोज जिम। ओपन एअर जिम जे आसा थोडे आयटम जाणटेल्यांक सुद्दां करपा जाता, म्हणजे मसाला मातशें टेन्शन आसपा जाय, बोलाकी बरी उठतली जाल्यार व्यायाम करता तेन्ना अशें एक पॅडलिंग करपा मेळटलें। मॉडर्न इक्विपमेंट सगळे आमी हाडलेले आसा। मातशे पासेस काडा, मेचे आदीं हेजें उद्घाटन जातलें थिंगा।